आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफी सोंपला आनी ह्या इफीच्या मुख्य विभागान कोंकणी सिनेमा कित्याक ना हाजेर चर्चा सुरू जाल्या. हाजी चर्चा इतल्या खातीर सुरू जाल्या कारण कोंकणी सिनेमा म्हणलं की गोंयचो सिनेमा येता आनी गोंयचो सिनेमा आयलो की कलाकार, दिग्दर्शक, प्रोड्युसर हे सगळे येता आनी हे सगळे म्हणल्यार हे कलाकार म्हणल्यार इफी. जेन्ना प्रश्न येता की गोंयान भितर सिनेमाचें कल्चर आसा काय म्हणून आनी लोक पळय जेन्ना आमकां अशें तोकासांव मारतात तेन्ना आमी म्हणटात की हय आमचे कडेन आसा सिनेमा, आमचे कडेन इतले वर्सां सिनेमा आसा. पूण तशें जाल्यार मागीर 2017च्यान बरे कोंकणी सिनेमा कित्याक तयार जाल्लात. 2017च्यान इफीन मुख्य विभागान कोंकणी सिनेमा कित्याक येनात. फाटल्या 2 वर्सां तर इफीच्या मुख्य विभागान एकय सिनेमा येना. आमी ह्याच विशयाचेर आज चर्चा करतात सडेतोड नायक कार्यावळींत. कोंकणी सिनेमा आडखळटा खंय आनी 2 मानेस्त आमचे मदीं आसात. तुमची हांव वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात फिल्म मेकर, दिग्दर्शक, फिल्माचे एक बरे जाणकार लक्ष्मीकांत शेटगांवकार. आनी आमचे मदीं आसात राजदीप नायक जे एक्टर, प्रोड्युसर आनी जे वेगवेगळे टीव्ही संदर्भातले प्रोग्राम करीत असतात. हांव सगळ्या पयलीं लक्ष्मीकांत बाब तुजे कडेन येता. सगळ्यान पयलीं तुवें तयार केलो एक सागर किनारी, ताजे नंतर तुवें तयार केलो पळचडचो मनीस, ताजे नंतर तूं तयार केलो बागा बीच. आनी फाटले 10 वर्सां तुजे कडल्यान सिनेमा कोंकणी सिनेमा जावना. आनी हांव हें पूर्ण जाणा की तूं कोंकणी सिनेमाक रावता. तूं जर मराठी सिनेमा केल्लो, हिंदी सिनेमा केल्लो तुजे कडेन प्रोड्युसर येता आशिल्ले कर म्हणून आनी हे ती म्हायती म्हजे कडेन आसा. पूण तूं रावला हे कित्या खातीर? पळय, एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे 2015 हांवें एक अनावन्स केल्लो फिल्म गोंयची हिस्ट्रीचेर भावार्थ म्हणून. आनी तो हिस्टॉरिकल फिल्म आसल्या कारणान ताचें बजेटूय खूब मोठें आशिल्लें आनी त्या फिल्माचेर हांव प्री प्रोडक्शनाचेर काम करतालो. आनी तेन्नाच सुमार 2016-17 प्रमोद सावंताचें गव्हर्मेंट आयलें आनी ते गव्हर्मेंट आयल्या नंतर इमिजिएटली आमची कोंकणी फिल्म फायनान्स स्कीम आसली पळय ती टोटली बंद जाल्या. म्हणजे लास्ट तेंच्यांनी 2013, 14, 15 फिल्मां क्लियर केल्या आनी 16-17ची फायल जी आसा फिल्माची ती इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन आसा. आनी 17 नंतर आयज पर्यंत गेले 7 वर्सां कोंकणी सिनेमाक जे अनुदान मेळटालें तें सगळें टोटली बंद जाल्लें आसा. आनी अशा पोजिशनान कितें जाता अनुदान बंद केल्या नंतर की जे लोक फिल्मांनी इन्वेस्ट करता पळय ते तुमच्या कडेन येनात. ते कोंकणी फिल्माचें मार्केट खूब ल्हान. तें मार्केट जर जाग्यार हाडटले जाल्यार एटलिस्ट गव्हर्मेंटान फायनान्शियली सपोर्ट करचो पडटा. जी सबसिडी बाकीच्या स्टेटींनी आसा फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्रा, कर्नाटका, MP, UP, आसाम, यू नेम इट, सगळ्या स्टेटींनी गव्हर्मेंटाची फिल्म फायनान्स स्कीम आसा. ते गव्हर्मेंट तांकां सपोर्ट करता आनी वर्सां वर्सां तांची फायली क्लियर जाल्या नंतर ते मागीर फिल्मां करूं शकतात. सो म्हाजी 6 वर्सां जर फिल्मां जर लोकांची पेंडींग आसा प्रोड्युसरांची, फायनान्सरांची, जाल्यार मागीर ते फुडें फिल्म करून फुडें येनात आनी ताच्या खातीर नेक्स्ट फिल्म करपाक म्हाका त्रास जाता. तसो म्हाज्या बरोबरच्या खुबशे लोकांक जेंच्यांनी 5-6 वर्सां फिल्मां करूंक ना तांकांय हांव तुजे कडेन येता. लक्ष्मीकांत शेटगांवकार हाजे कडल्यान 10 वर्सां फिल्म जायना हें खरें म्हळ्यार फक्त तुजें लॉस न्ही. हें गोंयचें लॉस, गोंयच्या संस्कृतीचें लॉस, एकूण भारतीय चित्रपटाचें लॉस अशेंय हांव मानतां. हांव येता राजदीप नायक हाजे कडेन. राजदीप, म्हाका तुजे कडेन सांग की तुवें सतत ह्या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या, तूं आवाज उठयता आहात 2017च्यान ही स्किमच बंद पडल्या. तुजें दुखणें कितें? दुखणें म्हणजे कशें आसा, हांवें सुरवातीक हांव मोरतूच्यान ह्या कोंकणी फिल्मान आयलां. मोरतू जालें, मोरतू तें अत्रेय सावंताचें आशिल्लें. मागीर होम स्वीट होम 1 and 2 केलें हांवें स्वप्नील शेटकाराचें. आनी ताच्या बरोबर म्हाकाय दिसलें की आमी थोडो पयसो घालून आमी एक फिल्म तयार करचें आनी बरें फिल्म तयार करचें. सो हांव नाटक करपी, हांवें इतल्या वर्सां जें जोडलेलें अक्षरशा 1 कोटी भर हांवें घातलें. तातूंत मागीर फिल्म म्हणजे कशें जाता, एक बरें जावपाक जाय म्हणून ताका फायनान्स लागता. हांवें अक्षरशा म्हज्यो 3 गाडयो आशिल्ल्यो नाटकाच्यो विकल्यो. म्हजी डस्टर आशिल्ली ती विकली. घरान आई बाबा म्हणजे आईची भांगरां आशिल्ली ती विकली. आयज ना फाल्यां तरी स्कीम ती मेळटली म्हणून. आनी हांव भावार्थ आशिल्लो कित्याक हे मनोहर पर्रीकाराचेर आमी विश्वास दवरलेलो कारण ताणें एक वेगळ्या विजनांतल्यान ही फिल्म फायनान्स स्कीम सुरू केल्ली. समजा ही स्कीम नाशिल्ली न्ही जाल्यार 10-15 लाखा भितर आमी तें करतले. ते क्वॉलिटी हांव सोदतो नासलो. पूण हांगा आमी क्वॉलिटी करपाक गेले आनी आमी इफ्फी हाडून दाखयलो आमकां मनोहर बाईन. आनी हे इफ्फींतल्यान त्या दर्जाची त्या लेवलची फिल्मां आसा पळय ती आमकां करची दिसली म्हणून हांव हितून भितर पडलो. आनी हांव अक्षरशा तुमकां खरें सांगता ह्या माध्यमांतल्यान सुचिता तर सांगत नाशिल्लो आमी केन्ना तरी म्हणजे आमी गोडून मरपाची कारण ज्या फिल्मांक पयशे लोकां कडच्यान घेतलेले ते लोक दारान येवन बसा आमी कितें करप.
आनी प्रमोद सावंताक हांव खेपतां म्हणटा, पूण तो ताणें जेन्नाच्यान हें घेतलां न्ही ताका मायनींग खबर आसा, तो हाजेरून बसला ESGच्या चॅरमॅन पदाचेर. आनी जर तुका फिल्मा बद्दल खबर ना तूं ती खुर्ची सोड कोणाक तरी दी, कारण हांगा जशें मायनींग जशें ट्युरिजम जाय तशें फिल्मा खातीर हांगा जो कलाकार तयार जाता, फिल्मा खातीर प्रोड्युसर तयार जाता, ताका तो अक्षरशः मारता, खून करता तेंचो. हांव सरळ आरोप म्हणटा ताजेर. राजदीप पोटतिडकीन उलयला. लक्ष्मण बाब, म्हाका तुजे कडेन जाय तें अशें की राजकीय फुडारी जेन्ना ESGन येतात, राजकीय फुडारी जेन्ना मुख्यमंत्री जातात, तेन्ना कोंकणी सिनेमाचो पळोवपाचो दृश्टिकोन तांचो कसो आसपाक जाय आनी कसो आसा, थोडो मातसो इतिहासाचेर तूं नजर घालूंक शकता. पळय, राजकीय म्हणजे कशें आसा, आतां ESG जी संस्था जी आसा पळय, जी एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, विच इज एन ऑर्गनायझेशन. सो बाय डिफॅक्टो कशें आसा, ताचो जो चेअरमॅन आसता पळय तो चीफ मिनिस्टरच आसता. बरोबर. पण एटलिस्ट तो फॉर एक्झाम्पल एखादो चीफ मिनिस्टर आसा जाका समज कलेची आवड ना किंवा कले बद्दल व्हडलीशी कांय ताका इत्सा ना, बरोबर, गोल्स ना, जाल्यार एटलिस्ट ताचो वायस चेअरमॅन किंवा ताची जी कमिटी ताच्या सकयल आसा पळय गव्हर्निंग कावन्सील, त्या भितर फिल्माचे लोक आसपाक जाय किंवा ताचे एडवायझर बरे आसपाक जाय. बरोबर. आतां म्हाका जे बरें उगडास आसा की 2004 म्हाका बॉम्बे गोल्डन कॉन्च फॉर बेस्ट फिक्शन फिल्म मेळ्ळें. त्या उपरांत त्या वेळार जो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो म्हणजे प्रताप सिंग राणे, ताका कलेची बरीच आवड आसली. सो ताणें एक्चुली ही फिल्म फायनान्स स्कीम स्टार्ट करूंक लायली की गोंयचे भुरगे जर फाल्यां फिल्म करतले किंवा कलाकार त्या फिल्मांनी जर काम करतले जाल्यार तांकां फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाक जाय म्हणून एक फिल्म फायनान्स स्कीम जी महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या धर्तीर आमकां करपाक लायली आनी आमी ती केली. त्यानंतर दिगंबर कामत आयलो, ताणें ती फुडें कॅरी ऑन केली, म्हणजे रेग्युलरली ना जाल्यार 2 वर्सां किंवा मॅक्सिमम 3 वर्सां तांचे ते पयशे मेळटाले, ते फुडें आनी फिल्मां करताले. पण त्याच्या नंतर ते जालें ना, कित्याक बिकॉज एक तर प्रमोद सावंतान तीच ESG सारकी हँडल केली ना, ताच्या सकयल जे वायस चेअरमॅन आयले पळय तांच्यांनी ते फायली फुडें व्हेले ना, आनी आतां डिलाय लोबो आसा. सो आय डोंट नो ते हांणी हे फुडें कितली वर्सां लायतले फायली क्लियर करपाक. डिलायला लोबो डिली डायलिंग करीत आसा. आय डोंट नो, म्हणजे तांकां इंट्रस्ट कितें आहा तें कळना. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आतां येदो व्हडलो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया करता, आमी 20 कोटी मोडटा, म्हणजे आमी गोवा गव्हर्मेंट 20 कोटी मोडटा, आनी आमची ही फिल्म फायनान्स स्कीम आसा तेचे हार्डली कितें 2 कोटी वर्साक आसता. हांव म्हणटा 1.5 कोटीन जाता, 4 फिल्मां 5 फिल्मां. म्हाका एक अजाप दिसता, तुमी म्हटलें तशें न्ही, प्रमोद सावंत ताका एखादो इंट्रस्ट आसतो ना, ताका कळचें ना. ताजेवर राजन तालग आयलो जो फिल्मां करपी आशिल्लो, आमी ताजे कडेन गेले, दामू नायक आयलो ताणें फिल्मां केल्ली. ह्या लोकांक जर शक्य जायना जाल्यार ते कोणाक शक्य जातलें काय म्हणटा. म्हणजे दुसरो दिसता की थंय येवन आतां विष्णुवाग येयल्लो तेन्ना म्हाका दिसता आमी फिल्म इफ्फीन ते गोवन सेक्शन आसा पळय तेन्ना ताजे कडेन झगडले, तो मागीर इफ्फीच्या हाजे कडेन झगडलो आनी आमी तो फिल्म सेक्शन तयार जालो. करेक्ट. आतां दिलायला लोक येयले, तिका फिल्माची कितले खबर, ती बाबडी हसता आनी सांगता करुया म्हणून. इफ्फी आनी गोंयचे फिल्म प्रोडक्शन हाजो कितें संबंद आसा? ना, डेफिनेटली आसा. हांव उदक म्हणलें तुजे कडल्यान म्हाका चड जाय, कारण तूं एक ऑथेंटीक फिल्म प्रोड्युसर, फिल्म डायरेक्टर अशें आमी मानतात. इफ्फी कशें आसा, इफ्फी जो बऱ्या फिल्माचो एक फेस्टिवल, मिनिंगफूल सिनेमा, आनी मिनिंगफूल सिनेमा सक्सेसफूल जातलो न्ही जाल्यार ताका ऑडियन्सूय तसो जायो, ताकाय तो ऑडियन्स जेणी बरी फिल्मां पळयल्ली आसा असो जायो. आनी गोंयांत जेन्ना अशा तरेची फिल्म प्रोडक्शन्स तयार जातली, फिल्म प्रोडक्शन्स म्हणजे कशें, एक फिल्म प्रोडक्शनान 100 लोक इन्वॉल्व असतात, डायरेक्टर, एक्टर, रायटर्स, कार्पेंटर्स, सगळे वेगवेगळे टेक्निशियन्स आसा पळय ते, हे सगळे जेन्ना बरे सिनेमा बरोबर एका प्रोग्रामान तयार जातले तेन्ना तेच लोक मागीर ते फिल्म पळोवंक वयतले. सो इफीक जो सपोर्ट मेळटा तो बेजिकली गूड सिनेमाचो किंवा लोकल सिनेमा कल्चरचो मेळटा. म्हणजे ऑल ओवर वर्ल्डाक तुमी पळयात, लायक मामी फॉर एक्झाम्पल फिल्म फेस्टिवल बॉम्बेन तो सक्सेसफूल कित्याक आसा, कित्याक थंय ऑलरेडी इंडस्ट्री आसा, थंय लोक बरी फिल्मां करतात, तेच लोक फिल्म फेस्टिवल पळोवपाक वयतात. कॉमन लोक तुका फिल्म फेस्टिवल पळोवंक वचना, तांकां त्या फिल्माची कांय कनेक्शन आसना. सो ते फिल्म बऱ्या फिल्माची कनेक्शन जावप हें एक्चुली फिल्म प्रोडक्शनचें काम आसता. आनी त्याच्या खातीर गोवा गव्हर्मेंटान किंवा खंयच्याय गव्हर्मेंटान पयलीं फिल्म प्रोडक्शन जाग्यार हाडपाक जाय. फिल्म प्रोडक्शन जाग्यार हाडले तेच लोक इफीक वयतले आनी तेच मागीर इफी व्हडलो करतले. आनी जर हेच जर करिना जाल्यार इफी केन्नाच व्हडलो जावचो ना. मागीर तशेंच जातलें, इफी चालू केला आनी 25 लोक आसात, बाकीचे लोक सगळे भायर भोंवतात. पयशे ना म्हणटात. ESG जो पळय इव्हेंट करता इफीच्या काळांत 20 कोटी खर्च करता. हय, एक्झॅक्टली तेच म्हणटा, म्हणजे नाका ते तुमी कितले म्हणटा. आनी ते पयशे खंय वता, अंदू तर सेक्युरिटी म्हणून अपॉयंट केल्ली ताजेर कितलेशे कोटी खर्च म्हणटा. ज्या जाग्यार म्हणजे आमची जर फिल्मां खातीर घाल्ली जाल्यार तुमी म्हणटा तशें 2 कोटी भितर कितलेशेच प्रोड्युसर, म्हणजे आमकां फायदो नाका, आमकां बंगले बांदपाचे ना आनी फिल्माचेर गाडयोय घेवपाचे ना, पूण जो कितें पयसो घालता पळय तो फक्त रिकवर जाल्यार पुरो, फायदो कांयच नाका. आनी तुमी म्हणटा तशें हांवें जाल्यार ते फिल्म इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाची वाट सोडल्या, कित्याक ते पळयतकीर
पळयतकीर मागीर दिसता बरें करुया म्हणून त्या परत हे जो आसा पळय तो हे गोरे घालून दवरल्या फारोवपाचे आनी तुमकां मागीर हें करून दवर त्या परत त्या वाटेकूच हांव वचना इफ्फीकूच वचना. इफी पयलीं काय फिल्म कल्चर पयलीं हांव म्हाका कित्याक विचारता ना, परत actually परत तोच ना, प्रश्न कित्याक आतां already- इफी पयलीं काय फिल्म प्रोडक्शन पयलीं गोंयची प्रोडक्शन इफी पयलीं काय कोंकणी सिनेमा पयलीं इफी पयलीं काय अशे तरेचे थळाव्या लोकांक प्रोत्साहन पयलीं आनी इफी पयलीं काय आतां आमी फिल्म सिटीचें उलयतात. ना, खरें म्हणल्यार फिल्म कल्चर हे गोंयांत पयलीं हाडपाक जाय आसलें आनी फिल्म कल्चर डेवलप जाल्यानंतर इफी हाडपाक जाय आसलें. खैर तें जावंक ना फिल्म आमच्याकडे येयलो इफी येयलो गोवा गव्हर्मेंटाक 20 कोटी मोडूकच जाय पूण त्या 20 कोटी मोडिल्ल्यान तुमी एक 5 कोटी समज लोकल फिल्म प्रोडक्शनाक दवरिल्ले जाल्यार तेच लोक आज इफीक सपोर्ट करपाचे. सो फिल्म प्रोडक्शनाक गोंयांत जर केल्या शिवाय इफी सक्सेस जावचो ना आनी फिल्म सिटी तर पॉसिबलच ना. फिल्म सिटीन कोण शुटींग करतलो आनी आमच्या कडेन 1 करोडान फिल्म करतात सेट लावपाक 50 किंवा 60 लाख मोडचे पडटात. म्हाका दिसता कोंकणी फिल्म मेकर ते फिल्म सिटीन वचून शुटींग करतलो. सो आय थिंक फिल्म सिटी इज अ डिस्टंट ड्रीम आनी ते गोंयच्या फिल्म मेकराकूय पॉसिबल ना. आनी आतां तर बॉम्बेन किंवा भायले लोक जे करता पळय ते सेटार शूट करिनात ते सगळे ग्रीन पड्डो लायतात आनी तेचेर सगळे शूट करतात. सो फिल्म सिटी इज एन आउटडेटेड कॉम्प्लेक्स इज अ कॉन्सेप्टच आउटडेटेड आसा तो. सो फिल्म सिटी करून गोंयाक कांयच फायदो ना आनी एका अर्दान एंटरटेनमेंट सोसायटी दुसऱ्या अर्दान इफी आनी तिसऱ्या अर्दान फिल्म सिटी फिल्म सिटी तूं हाजे कडेन कशें पळयता. न्ही फिल्म सिटी नक्की कित्याक हाडटा ती म्हाकाच खबर ना. एकतर जसो मोपा हाडून थंय स्वताची लँड जमनी हें करपाचो तसोच कितें तरी विशय आसतलो हांचो. कारण हांकां फिल्म कल्चरा बद्दल गोंयच्या निर्मात्या बद्दल कलाकारा बद्दल मात सुद्दां आपुलकी ना. ते मनीस फिल्म सिटी हाडटा ते कोणाच्या माथ्यार मारपाक. सारकें गुड पॉयंट सामकें खरें. म्हाका सांग आमचे जे DOP आशिल्ले ते भायर गेले हांगा काम ना म्हणून. आमचे कितलेशेच निर्माते कोंकणी फिल्मां करताले तुज्या सारको मनीस म्हाका दिसता अरे लक्ष्मीकांत शेटगांवकर इतले बरे फिल्म करताले खंय आसा. लक्ष्मीकांत शेटगांवकर खंय आसा स्वप्नील शेटकर खंय आसा जितेंद्र शिगेरकर खंय आसा राजेंद्र तालक खंय आसा. आतां ह्या वर्सा ती 2 फिल्मां पळयल्या पळय त्या बाबड्या कडेन कोणा कडेन तरी एक्स्ट्रा पयसो आसतलो आनी ताणें बाबडो तो केला आसतलो. नवे लोक फसले ना फसले म्हणजे खबर ना तांकां ती स्कीम मेळना म्हणून तांकां फरक ना. आनी म्हाका आनी एक अजाप दिसता आमी ज्या लोकांनी फिल्मां केल्या हांव एक निर्मातो हांव भाजून घेतला म्हणून हांव उलयतां पूण कितल्याशाच लोकांक प्रतिक्रिया सुद्दां विचारली जाल्यार ते सांगपाक भिता. कारण सरकार म्हजें कितें करीत काय प्रमोद सावंताक वायट दिसत काय किंवा आनी डिलायला लोक वायट दिसत काय हे भिवन जे उलोवप आसा पळय तेजो नक्की तुवें 2 भशेन एक तर फायट करप किंवा सरकारा कडेन वचून मागप. तुवें सरकारा कडेन मागपाचें काम कितले फावटी हांव प्रमोद सावंताच्या घरा गेलां जेन्ना कोवीड आशिल्लो पळय तेज्या वेळार हांव ते वासंती करताले तेज्या वेळार जस्ट तेणें म्हटलें एक दीस येवन मेळ्ळें म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें हांवें बाबा अशी स्कीम आसा आनी इतली फिल्मां आसा बरें इतली सुद्दां फिल्मां केली न्हू तुमी फक्त तांकां कितले कोटीभर आमी म्हणलें तितले दिवं नाका म्हणून तो म्हणटा फिल्म स्किमीन भितर आसा न्ही A ग्रेड फिल्म B ग्रेड फिल्म C ग्रेड त्या प्रमाणे ग्रेडिंग करात आनी दिया पयशे. आमची 3rd क्लास आसा काडून भायर मारा आमकां कोणी तरी पूण पळया तरी बाबा प्रोसेस तरी सुरू करा. ना तांच्यांनी मेन म्हणजे तो एप्लिकेशनार मागूंक ना. दॅट इज अ वर्स्ट थिंग वीच आय एम रिली वरीड अबाउट की कशें आसा म्हणजे तुमी गोवा गव्हर्मेंट इफीक इतले पयशे मोडटा गोंयचो लोकांचो पयसो मोडटा प्लस सेंट्रलाचो तुमी पयसो मोडटा आनी जे फिल्म कल्चर डेवलप करपा खातीर जें मेन करूंक जाय तें तुमी करिना. म्हणजे तुमी एप्लिकेशनां मागयना हेचे वयल्यान म्हाका डावटफूल आसा की हांकां कितें करपाचें आसा तेंच कळना. म्हणजे तर फिल्मांत जर लोकांनी करपाची ना जाल्यार मागीर फिल्म फेस्टिवलाक तरी कितें घेवपाचें. सो इट इज क्वेश्चनेबल की तुमचे कनेक्शन सारकें ना. म्हणजे तुमी दिसता की इफी वेगळो हो इव्हेंट करपाचो आनी गोंयच्या फिल्म लोकांनी करपाची काय ना तें आमी ठरयतले. हे एक्चुली स्ट्रॅटेजी सारकी ना. हाजे प्रश्नाचे तूं जाप दिवंक शकता एज ए कलाकार म्हणून. तो बरें ताणें एक बरो कडक प्रश्न विचारला. तो म्हणटा कोंकणी फिल्मांच जायनात जाल्यार इफी कित्याक करपाचो काम. एक्चुली आतां तो बंद करप नाका तो खंय व्हरपाचो तो बरो की म्हणजे आमकां जर इफीचो फायदो ना कारण आमकां मृगजळान कशें हें केलें की इफी हाडलो तुमी फिल्मां करा म्हणून आनी हांगासर आमच्यो अक्षरशा जगपाचे वांदे गेले आनी जाल्यार मागीर तो इफी कोणा खातीर खंयच्या निर्मात्या खातीर खंयच्या कलाकारा खातीर. आनी एक गजाल म्हाका हांगा मुद्दम नमूद करपाक जाय. खूब फावटी हांव इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान वयतालो की एक्झॅक्टली फायल खंय पावल्या काय म्हणून तेन्ना म्हाका एक गजाल अशी कळ्ळी आतां ती खरी फट खबर ना की हांवें म्हटलें ती आडखल्या कित्याक खातीर जाल्यार म्हाका एका मनशा कडच्यान ताणें नांव सांगूं नाका म्हटलें जाल्यार अशी गजाल कळ्ळी की ती फिल्म फायनान्स जी स्कीम आसा तातूंत कितें तरी हें आसा जे क्लॉजीस आसा ते हें आसा की ते म्हणटा की बिल्डर लॉबी आयल्या आनी ते ब्लॅक पयसो घालपाक सोदता आनी तांच्या खातीर फायदेशीर म्हणून कोण तरी IAS ऑफिसर येयलो आनी ताणें क्वेरी काडली. आतां ती क्वेरी काडली जाल्यार ती सारकी करपाक 6 वर्सां 7 वर्सां कितें क्लियर करा. एक सांग म्हाका पयलींच तुमकां पयशे मेळनात
म्हण तुजी 10 वर्सां फिल्म आडकडटा आनी अशे वेळार बिल्डर लॉबी काळो पयसो धवो करपा खातीर गोंयच्या सिनेमाचो वापर करता हो आरोप खंयच्या हे अतिताय कशें आसा न्ही अतिताय म्हणजे पेक्षा ही पिशेपणां अशें म्हणजे सांगप म्हणजे कशें आतां एक प्रोड्युसर डायरेक्टर आसा ही इज गेटींग मनी फ्रॉम समवेअर आमी का पयशे काय तयार करूंक शकचे ना सो आमी कडेन बिल्डराक अप्रोच केले ताणें जर फिल्मान पयशे घातले ते कितें आमच्या बिल्डिंगेन घालिना न्ही पयशे ते कल्चरान घालतात तेका फिल्मान घालतात एका आर्टान घालतात सो ताचो प्रॉब्लेम गव्हर्मेंटाक काय आसपाक जायना कित्याक दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ म्हणजे इट इज नॉट पार्ट ऑफ इयर्जी स्कीम की पयशे खंयच्यान हाडटले कितें आमकां ब्लॅक पयशे हाडटले का व्हायट पयशे हाडटले हे कोणाकच कळूंक शकना सो जे कोणी तरी हाडले तुम्ही पिन पॉईंट करात आणि ताजेर कितें तरी एक्शन घेयात बाकी सगळ्यांची तुम्ही 12-15 लोकांची जी फिल्मां आसा पळय तांची हाडून दवरपाची गरज ना म्हाका दिसता दिस इज ऑल सुपरफिशियल थिंग द बेसीक थिंग इज गव्हर्मेंटाक ती एप्लिकेशनां तेंची जाता तितली बेगीन तेणी काडपाची कित्याक मागीर ही सगळी फकाणां जातली आनी हे सगळे उक्ताडार येतले की हांकां गोंयची फिल्मां सपोर्ट करपाची ना हांकां गोंयच्या कल्चरान इंट्रस्ट ना आनी तातूंत कोंकणी इंट्रस्ट ना कित्याक गोंयांत कशें आसा जरी आमी स्किमीक कोंकणी आनी मराठी फिल्मां म्हटली जाल्यार बेसिकली 90% फिल्मां ही कोंकणी जाता आनी एखादो कोण चुकोन मराठी करता फिल्म पण ही 90 फिल्मां जी आसा कोंकणी ती जर बंद जाली कोंकणी उलोवचें बंद जालें कोंकणीची पब्लिसिटी बंद जाली जाल्यार ऑटोमॅटिकली कोंकणीक नुकसान जातलें आनी इव्हेंच्युअली गोंयाक नुकसान जातलें राजदीप तूं स्वता चळवळीन आसा ह्या प्रश्नाची चळवळ कित्याक जायना पळय कशें आसा कोंकणी फिल्म म्हणजे फिल्म करपी सामके कमी लोक आसा आनी नक्की हाजो फायदो कारण ह्या लोकांचो जर मताशी संबंद आशिल्लो जाल्यार हे पॉलिटिकल लोक आसा पळय ते ताजेर लक्ष दितले आसले पूण आमी आसा कितले 10-12 लोक आसतले एकय आमदार कलाप मोगिना ना एकल्याय आमदाराक दिसना पळय आपल्याक फिल्म काडचें आपूण कला मोगिना सोड ज्या कॅबिनेटान जे लोक आसा पळय तितूले कितलेशेच कलाकार आसा तांकां ह्या लोकांचो पुळको येनाका म्हणटा आनी मेन मात सुद्दां आमी प्रश्न उदळ खाजगी ते उलयताले जे कलाकार आहात न्ही ते पयलीं कलाकार काय पयलीं राजकारणी हो प्रश्न येता हय म्हणजे कशें आसा राजकारणी आसा पळय ते कलाकार जाल्यार चड डेंजरस असतात कित्याक ते कलेन वचून ते मागीर राजकारण करतात आनी मागीर ती कला थंयच उरता आनी हे खूब कडेन जाला म्हणजे आतांच न्ही म्हणजे आयच्या टायमार न्ही हे पयलीं बी अशें खूब कडेन जाला की राजकारणी आसता पळय तांकां दिसता की आपल्याक कविता करूंक कळटा किंवा आपल्याक नाटकान पेंट काडलो म्हणून ते कलाकार जाले पूण ते कलाकार केन्नाच जायना फक्त ते वापर मात्र करतात त्या कलेच्या व्यासपीठाचो आनी कलाकारांचोय बी वॉट आय फील इज इन लार्जली इन दीस कॉन्टेक्स्ट इज न्ही गोंयचे जे आमची फिल्म फ्रेटर्निटी आसा पळय तांच्यांनी एक स्टँड घेवपाक जायो आनी इयर्जीचेर एक सांगपाक जाय की कमीत एक प्रोड्युसर डायरेक्टर फिल्माचे 3-4 लोक तरी इयर्जीच्या कमिटीर आसपाक जाय त्या शिवाय न्हू ती हे फिल्म फंडींग फुडें वयचें ना आनी गोंयच्या फिल्म मेकरांची कामां जावची ना दुसरो आय डिसएग्री विथ हिम वेन इज सेज की आमी 10-12 लोक आसा एक्चुअली गोंयांत 10-12 लोक ना आयज म्हाजे फिल्म पळोवपी कमीत नाल्यार एक 50-60 लोक आसात तुजे पळोवपी लोक ना फॉरगेट अबाउट बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव्ह एफर्ट न्ही म्हणजे हांवें एक जर फिल्म करता जाल्यार ते 50,000 गोंयकार प्रत्येक हो कोंकणी खातीर रडटा तो तळमळटा कोंकणी फिल्म पळोवपाक ते तुजें पळोवं किंवा म्हाजें पळोवं सो तो गोंयकार आमचोच भाग ते काय सेपरेट ऑडियन्स न्हू म्हणजे ते कितें पॉलिटिकली लोक आसात बी अशें कांय ना खुबशे लोक अशे आसा जांकां दिसता की कोंकणी फिल्म जावंक जाय गोंयचें कल्चर रशियेक पावपाक जाय किंवा अमेरिकेक पावपाक जाय अशें दिसता आपल्या भाशे बद्दल आपल्याक एक मोग आसता आनी आपल्याक तेचे बद्दल इच्छा आसता ती जावची म्हणून तशे खुबशे लोक आसा सो यू शुड नॉट म्हणजे आमी तरी एटलिस्ट फिल्म फ्रेटर्निटीन असो विचार करचो न्हू की आमच्या सपोर्टाक कोण ना म्हणून आमकां ऑडियन्स बरें नाटक फिल्म करीत जाल्यार ऑडियन्स आमी केल्या ते हावसफूल शो केल्या हांवें गांवांनी शोज केल्या पयलीं आमची कशी आमी पड्ड्यार फिल्मां पळयताले पळय तशी गांवांनी आनी हजारांनी लोक येवन पळयताले आनी अशें जर म्हणत न्ही जाल्यार ते आमकां खूब अंडर एस्टिमेटूय करताले म्हणजे राजदीप काय करू शकना लक्ष्मीकांत काय करू शकना अशें कांयच ना आमकां जर एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळत आनी आमकां जर दिसत की तुमी आमी गोंयच्या खातीर तुमी कांय करिना फक्त तुमी कॉन्ट्रॅक्टां ह्याचे पळयतात सिमिटाची कॉन्ट्रॅक्टां आनी डेकोरेशनाची कॉन्ट्रॅक्टां आनी गोंय फिल्मा खातीर जे करूंक तें तुमी करिना अशें आमकां दिसत जाल्यार आमी उबे रावंक शकता आमी प्रोटेस्ट करूंक शकता आनी तुमच्या सरकारूय आमी हालोवंक शकता हे गोवोरमेंटाक कळपाक जाय पयर हांवें एक व्हिडिओ केल्लो आनी हांवें तो तुमचो पॉडकास्ट आशिल्लो पळय तो पळयलो आनी म्हाका दिसलें हें कोणूच उलयना निमाणें ताजो पॉडकास्ट आयलो आनी ताणें सुंदर तरेन मांडलें राजू बाबान सो हांवें त्या दिसा म्हणजे व्हिडिओ केलो आनी हांवें सांगलें आनी आतां ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगता समजा ह्या वर्सा डिलायला लोबो आनी प्रमोद सावंतान डिक्लेअर केला की ह्या वर्सा आमी फिल्म फेस्टिवल करता म्हणून आमकां 100% फिल्म फेस्टिवल जायच पुणून तो करच्या पयलीं फिल्म फायनान्स स्कीम चालीक लावचीच पडटली ना तर म्हज्या बरोबर निर्माते गोंयांतले कलाकार आसूं ना आसूं हांव म्हजे फॅमिली घेवन इयर्चीच्या मुखार बसतलो ना तर ज्या जाग्यार फेस्टिवल आसा थंय बसतलो म्हणजे बसतलो म्हज्या बरोबर कोण आसूं नासूं हांव जळां म्हाका भोगलां आनी हांव तांकां भोगयतलो इतलें तूं एकलो ना रे
तुजे फाटल्यान खूब लोक आसात, कोंकणी चळवळींतले लोक आसात, फिल्म मोगी आसात, तूं कांयच कोणी चिंता तरी करूं नाका. मुखार सरपाक तुका जाय. आमी पयलीं गजाल म्हाका बरें दिसलें की आज तूं रोखठोक उलयलो आनी आमी हे टीव्हीचेर दाखयतात. लोकांक हें कळपाक जाय की सिनेमा म्हळ्यार कितें, सिनेमा म्हळ्यार स्वर्गांतल्यान पळयना. ताचे खातीर लोकांचो त्रास आसता, लोकांची कळवळ आसता, ही तांकां तूं कळपाक संबंद हे घालता. पॉलिटिक्स हे लोकांक कळटकीर तांचेर प्रेशर येतलें. आनी तूं म्हणटा तशें जर तुमी सिनेमा करना जाल्यार सिनेमाच बंद पडटलो न्ही. सिनेमा बंद पडल्यार इफी कितें जाय ही आतां मागणी आमी आणि करूया गोंयांत न्ही. तेच जालें न्ही, कोंकणी फिल्मां जाता खंय म्हणजे कोंकणी मराठी फिल्मां जाताच खंय. Exactly. गोंयचे प्रोड्युसर ते खूब जाणांक हांवें विचारले ते म्हणटा ना रे बाबा कोंकणी फिल्मान कोण तरी घालपाक सोदता आपणे ताका नाका रे बाबा हे वाटे वचूं नाका, आमी मराठी करुया किंवा दुसरें फिल्म. पयर दिनेश भोसलेचो उत्तराखंडाक वचून ताणें फिल्म करून येयला. ताणें बरें सांगलें आनी बेधडक उलयलो तो म्हणपाक आपूण एकटो उलयला आनी कोण उलोवचें नासलो ओपनली. आणि गोंयचे लोक कशें आसा न्ही, आतां इट इज नॉट अबाउट फिल्म फायनान्स स्कीम म्हणजे फक्त पयसो हो भाग न्ही. तुमी कल्चरल अटॅक जर आमचे करूंक लागले की आमी तुमकां कोंकणी फिल्मां करूंक दिवचे ना, आमी तुमचे फायली आडायतले, कित्याक तुमी ही फिल्मां करतात, लोकां पर्यंत पावतात, हजारांनी लोक तुमचे फॉलोअर्स आसात, अशें जर कल्चरली अटॅक करीत न्ही जाल्यार गोंयकार लोक उबे रावतले. मागीर ते फिल्मांतले आसूं किंवा नाटकांतले आसूं किंवा लिटरेचरांतले आसूं लोक उबे रावतले आनी मागीर हांकां गव्हर्मेंटाक फुडें हो त्रास जावंक शकता. सो आय थिंक आय वॉन्ट टू से थ्रू दीस प्लॅटफॉर्म की तुमी ताचेर विचार करात आनी जाता तितली बेगीन ही जी फिल्म फायनान्स स्कीम आसा पळय ती फुडें व्हरात, नाजाल्यार तुमकांय हें बरें कठीण जातलें फुडें आमचे म्हणजे सगळ्यांचो रोज घेवप. कोण मुखार येवचो ना आनी फिल्म तयार करता. एक्झॅक्टली. तूं तुजें उदाहरण आहा न्ही हय की तुवें फाटली 10 वर्सां सिनेमा करप ना हें गोंयचें लॉस अशें हांव म्हणटा. कारण तुजे कडेन विशय आसा, तुजे कडेन सगळी स्क्रिप्ट रेडी आसा, तुजे कडेन सगळे सिनेमाची योजना तयार आसा, तुजी फिल्म तयार जायना. आनी ते पयशा लागून दीस इज हाजी इतल्यान वायट गजाल ना न्ही. कारण आनी गोंयाक पयसो ना अशें म्हणूं येता. पयसो प्रत्येक बारीक बारीक इव्हेंटाचेर कोटींनी म्हणटा, Exactly. कोटींनी कड्डयता. एक्झॅक्टली. आतां ती म्हणजे ते तातूंतल्यान आतां नॅशनल गेम्सा खातीर एक्झॅक्टली. कोट्यांनी मोडले. आतां तो हिशोब ना काय ना काय ना. इफ्फी खातीर कोट्यांनी मोडटा पूण Exactly. गोंयच्या फिल्मा खातीर अरे सेक्युरिटी इफीक दिवपाक म्हाका सिनेमा परस कोंकणी सिनेमा परस चड ते 2 दिसां खातीर पयशे दिल्यात. तूं म्हाका एक सांग इफीचें बजेट आनी गोंयचें फिल्म प्रोडक्शनाचें बजेट हाजेर आमी थोडो उजवाड करूं शकता. डेफिनेटली. इफी जो आसा पळय म्हणजे गोंयचे 20 कोटी असतात हय. आणि इंटरनॅशनल फिल्म फेअर सेंट्रलाचे आसा पळय ते ऑलमोस्ट तितलेच असतात. बरोबर. केन्ना केन्ना तांचे चड असतात. पूण आतां कितें जावपाक लागलां की ESG आसा पळय ही ESG ऑलमोस्ट फक्त त्यांचे एक स्लेव कही जाला गव्हर्मेंटाची. सारकें. ते सांगतात आणि हे बिलां सँक्शन करतात, ते सांगतात आणि बिलां सँक्शन करतात. पयलीं तशें नासलेलें. पयलीं DFF आणि ESG हांच्या भितर MOU आसलो आनी ते MOU आसले कारणान दोगांयचे मतां घेताले. आतां ESG कांयच रोल ना. म्हणजे गोवा गव्हर्मेंटाचो पयसो कोण व्हरता, कित्याक व्हरता हें गोवा गव्हर्मेंटाक कांयच कळना. कित्याक थंय फिल्माचो कोण मनीस ना सांगपी तांकां की बाबा हे जे 50 लोक ताज्यान रावल्या पळय 5 दीस ते कित्या खातीर रावल्या, ते कोण रावल्या, कोण रावल्या, कित्याक रावल्या. इट इज अ लॉस ऑफ द गव्हर्मेंट आनी ते लॉस हेंच्यांनी बेगीन थांबोवपाक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें हे सगळे ते म्हणजे आमी आनी लॉसान पडटले. आज प्रत्येक गोंयकाराचे आतां आमी खाजगिरी ते हांव आनी लक्ष्मीकांत शेटगांवकर उलयताले. तो इंडियन फेस्टिवलाक वताच पूण जगभर भोंवता. खंयच अश्यो रस्त्यार लायटी घालनात, खंयच अशें सुशोभीकरणाचेर पयशे मोडनात. अरे ताजेरच खर्च 7-8 लाख रुपया गोंयच्या डेकोरेशनाचेर मोडटात. आमच्या हे इफ्फी करता त्या लोकांक इतलेंच सांगपाक जाय आमचे कडेन जात्रा काले खूब जाता, Exactly. भायर जाता. Exactly. तो जात्रा हांगा करूं नाका. हांगा जी पणजेन मारुती गडावयली जात्रा व्हडली जाता. हे ताज्या परस फक्त जात्रा करपाक लागल्या. म्हणजे जात्रा म्हणजे बिलांच्यो हे मानच्यो. आणि असे निर्माते जे राजदीपा सारखे निर्माते आसा ज्यांनी एक फर्स्ट टायम खंय तरी प्रोड्यूस केला आणि आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक ते कशें आसा हे आमचे आर्टिस्ट लोक, आमचे गोंयकार लोक हे 5-5 रुपया 1-1 लाख रुपया अशें लागीं करून हांच्यांनी फिल्मां केल्ली आसता आनी हेंच्यांनी इन्स्पिरेशन घेतलां आमच्या पासून. आमी जे आतां 10 वर्सां जालीं फिल्मां करतात तांच्यांनी पळयलां इफीक बरी फिल्मां जातात, बरे लोक आसात, ते इन्स्पायर घेवन तांच्यान उमेद तयार जाल्या. ती उमेद तुमी मारूंक उडोवंक शकनात. कित्याक तुमी जर ती उमेद मारली जाल्यार फुडें कोणूच हांगा फिल्मां करचो ना. आनी त्याच्या खातीर अशा प्रोड्युसरांक गव्हर्मेंटान सपोर्ट करपाक जाय. आतां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सगळ्या जाग्यार फिल्म फेस्टिवल जातात, सगळ्या जाग्यार फिल्म फायनान्स स्कीम आसा. मिनिमम टू मॅक्सिमम 5 करोड पर्यंत सबसिडी आसता. एक फिल्माक 5 करोड पर्यंत सबसिडी मेळटा. आमकां 50 लाख पर्यंत मेळटा मॅक्सिमम, पूण ती 8-8 वर्सां मेळना. तो तुमी विचार करा की 8 वर्सांनी ज्या मनशाक 50 लाख मेळटले पळय त्याचे इव्हॅल्युएशन कितें जाता त्या पयशांचें.
सो एक 8 वर्सां तो फिल्मूय करचो ना आनी त्या पयशांची कांय व्हॅल्यू उरची ना. सो फिल्मां जर कन्सिस्टंटली जावपाक जाय तर ती सबसिडी रेग्युलरली लोकांक दीत रावपाक जाय आनी फिल्मां तयार जावपाक जाय, आर्टिस्ट तयार जावपाक जाय, जनरेशन तयार जावपाक जाय, तरच ते मागीर इफीक मागीर कितें इफीचो फायदो गोंयांक जालो आनी गोंयच्या लोकांचो कितें तरी फायदो जालो अशें दिसतलें. तूं बरें म्हणलें, जनरेशन तयार जावपाक जाय. जनरेशन म्हळ्यार कितें कलाकार आनी सिनेमा कडेन लागपी जो पळय कितें मनीसबळ जें आहा न्ही तें सतत वाडत वचपाक जाय. जाल्यार तो इफी गोंयांत कित्याक खंय तरी व्हरा मरे. गोंयांत जर तुमचे कडेन मानसिकताच ना सिनेमा तयार करपाक नवें जनरेशन घडोवपाची जाल्यार नाकाच तो खूब फावटी अशें जाता की केन्ना लेक्चराक बी खंय आपूण व्हरताले एज अ कलाकार म्हणून मागीर आमी फिल्मांनी गेल्ले म्हणून भुरगे तांकांय दिसता न्ही आमी फिल्मां करची म्हणून प्रश्न विचारता ते फिल्मान कितें करपाक. ताका पांये पडोवन सांगता, पांये पडटा हें जें सरकार येयलां पळय ताका फिल्मा बद्दल कलाकारा बद्दल अजिबात पळोवना. तुमी तुमची सपनां घेवन हांगा फिल्मां तयार करपाक उपकार करून येवं नाका. आमचेर जी परिस्थिती येयल्या ती तुमचेर येवपाक नाका. ही सांगपाची परिस्थिती ह्या सरकारान हाडल्या. आणि लेट मी जस्ट गो बॅक टू दिस वीच आय हॅव अंडरस्टूड. आमी एक 2 वर्सां पयलीं आमची फेडरेशन आसा जी फिल्म प्रोड्युसरांची एक असोसिएशन सगळ्यांनी मेळून एका चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक आमी एक दिल्लेलें सांगून लेटर की बाबा अशें आसा आनी ही स्कीम खूब वर्सां पेंड आसा ती मातशी क्लियर कर म्हणून. ताणें सांगलें आपूण करता म्हणून. चीफ मिनिस्टर म्हणलें आपूण करता. पूण म्हाका एक गजाल कळ्ळी की बेजिकली ESGचो जो चेअरमॅन आसा पळय तो चीफ मिनिस्टर, मागीर त्या फुडें फायल वता ती इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरा कडेन, तेचोय आसा हेड तो चीफ मिनिस्टर, मागीर ती फायनान्सान वयता म्हणजे ताचोय हेड चीफ मिनिस्टर आनी लास्टाक चीफ मिनिस्टराची सायन जाय पडटा. म्हणजे 4 जे डिपार्टमेंट आसा पळय सगळो हेड चीफ मिनिस्टर आसा. सो चीफ मिनिस्टराक जायें जाल्यार ते 4 दिसांनी क्लियर करपा जाता आनी चीफ मिनिस्टर जर नाका जाल्यार ते 4 वर्सां लटकूपा जाता. सो नाव आय हॅड अ फिलींग दॅट प्रोबेबली चीफ मिनिस्टर डजंट वॉन्ट दीस. एक्झॅक्टली. अँड आय वॉन्ट टू टेल की गोंयचो चीफ मिनिस्टर जर गोंयच्या कलाकारांचेर चिंतना आनी आमकां जर असो 8 वर्सां लटकयता जाल्यार गोंयच्या प्रत्येक मनशाक तो लटकयता आसता. सो आय फील की ही आय शूड टू टेक दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड एट द अर्लियस्ट जे ESG आसा पळय तातूंत फिल्म फ्रेटर्निटीक घेवपाचो आनी तांकां फिल्म प्रोडक्शनाक एटलिस्ट एनकरेज करपाचो. तुजें एक लास्ट स्टेटमेंट जाय म्हाका. गोंयच्या सरकाराक एकूच विनंती आसा, आमी टोकाचें पावल घेवना. आमी आंदोलनांतल्यान आयिल्ले लोक आमी पांये पडोन विनंती करून जशी आमकां सांगपाची पद्दत आसा तशी तोडफोड ही परंपरा आमचे कडेन आसा आनी कोंकणीक कितेंच अशें फुकटचें मेळना, झगडूनच मेळा. आतां तुमकां जर झगडपाकूच जाय, वांकडें मेडीक जर वांकडेच नेम मारपाक जाय जाल्यार तिवूय तयारी आमी दवरता. प्रमोद सावंत बाब तूं ESGचो चेअरमॅन आसा, दिलायला लोबो तूं वायस चेअरमॅन आसा. जर तुका आमच्या बद्दल कळवळो मात सुद्दां कलाकारा बद्दल आसा, इफी हाडून जर हांगाचो कल्चर हाडपाक सोदता आसत जाल्यार आमचो विचार करा, नाल्यार आमकां मागीर विचार करचो पडटलो. थँक्यू. तुमी 2 मानेस सांगा आयले आनी तुमी इशारे दिवना अशें हांव म्हणटा. कारण कलाकाराक न्ही अशे तरेन कोडू उलोवचें पडप ही खूब एक खंतीची गजाल. आनी तुमी जेन्ना सिनेमा बद्दल उलयतात तेन्ना तुमचें एक तळमळो, तुमचो एक भितरल्यान एक कळवळो आहा. हांव दोगी जाणां कडेन उलयतालो, लक्ष्मण तुजे कडेन तर चड, तूं इतलो 10 वर्सां वचून सिनेमा करना पूण भितरल्यान तुजी ती सिनेमा खतखत्ता तो म्हाका दिसता. आनी म्हणून सरकारा कडेन आमी एक सामकें जाहीर रित्या आव्हान करतात, फिल्म स्कीम जी 17च्यान जी बंद पडल्या ती चालू करपाक जाय. गोंयचो थळावो फिल्म फेस्टिवल चालू उरपाक जाय, तो जाता तितले बेगीन चालू करात. पूण सगळ्यात म्हत्वाचें लक्षांत धरात, फुडलो फिल्म फेस्टिवल येवचे पयलीं गोंयांत कोंकणी सिनेमा बरे तरेन तयार जावपाक जाय. आनी हे जर तयार जालें ना, म्हणजे कलाकार जर खवळ्ळे न्ही तर म्हाका दिसता खूब वायट जातलें आनी सरकारान तें जावपाक दिवपाक जायना. जर फुडल्या फिल्म फेस्टिवल मेरेन जर ही जर फिल्म फायनान्स स्कीम जर परत चालीक लागना जाल्यार म्हाका दिसता कलाकार हाताभायर वतले. आनी म्हाका दिसता शिटकावणी ह्याची कार्यावळीची तीच. तुमी दोगूय मानेस्त आमचे कार्यावळीन आयले, तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक TV.